devout Vinvasum Nisbituita, Sharon and Ani Darren Mascarenas. Sombrellas Stanley Estiverio, Chipasot Nisbituita, Tachia Vivakuri. Tisbashin Eyes, Kazarache Boros, Murumtat, Tanche Basot, Kitipashin Yanisan Maria. Pritesh Ani Sunita Menezes. Tisbashin Mary Ani Jubito Rodriguez. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकलो तुमचे सगळे आसूं म्हज्या बाबा भयणो हे पवित्र रितीन पावते बरी वाचून घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पापी सोरविदार देवाक तुमकां बाबा भयणो म्हजो मेराम चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट जाल्यारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या ताचो अर्गांगी सदांच सांगपाक रे सगळ्या युद्धां आनी भोवतां आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकार करून प्रार्थना करा. स्वर्गविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सगळीं बरोबर मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक सुखी आनी शांती ताच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या दया सर्वविदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका गीत वाचता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचें पाप काडताय आमची काकूट. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच इश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. प्रियच्या भयणी बाबांनो आयज पवित्र सभा बागेवन मातियास साठी परब समोरता. ह्या वेळार जाणी आमकां तांचे खातीर मागूंक लायला तांचो उरास करुया. आयज आपलो 2020 वर्स आनी हेर वार्षिक दीस मनयता तांचो ह्या वेळार उरास करुया. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशाची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवंत मातियासाक दर दुतांच्या जोम्यांत येवून तुजे अगणीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवन तूंच आमकां चलोवन व्हर. आनी स्वर्गार तुज्या विसरल्याच्या जोम्याक आमकां घे. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्याक सांगता जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनान. गौरवताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी भाव भयणीक उलोवन पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हटलें, भाव भयणो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलां. हीं पवित्र पुस्तकाचीं उतरां पाळून घेवंक जाय आसलीं.
आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुनियारपणान ताकाय वांटो मेळटा आसतना तरी जेजूक धरून आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकाचेर अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावन दी आनी तातूंत कोणूच रावूं न्हय. हे भाशेन अशें बरयलेलें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवन. देखून स्वामी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना थावन जेजूक स्वर्गार उबारून गेलो तो दीस पर्यंत जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतलो एकलो आमचे वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो गोवाय जावंक आमी विचून काडलो. ताणें दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणजे जुझे आडनांव प्रमाणी आनी मातियास. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या सगळ्यांची काळजांत वळखताय तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलेलो तो मुनियारपणाचो वाव आनी धर्मदुतांचें काम करून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तूं विचून काडटाय तो आमकां दाखय. ताणें तेन्ना सोट्टी घातल्यो आनी सोड मातियासाक ओडली आनी ताका हेरा धर्मदुतांच्या जम्यांत भितर काडलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब सरेस्परात जोय. सरेस्परात जोय. सरेस्पराच्या सेवकांक वाकाणणी करात. सरेस्पराची नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सरेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब सरेस्परात जोय. उदेंती थावन अस्तंतीक पर्यंत सरेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सुरेस्पर मोलबा वयर ताची महिमा. जबाब सरेस्परात जोय. सरेस्परा आमच्या देवाक सारको कोण आसा? आपले उंच सदरेर तो चडून बसता. उंच थावन उडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब सरेस्परात जोय. उद्गार सरेस्परात जोय जोय. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोपता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्या. सरेस्परात जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांमुळे जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतले. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकून म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. आनी ह्या पासो तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोपतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात.
जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकडणी तुका पुरस्कार प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना शिसांनी जुझे जुस्तुस आनी मातियास ह्या दोगांक विंचून काडले आनी तांचे भितर कोण जुदासाक रिप्लेस करचो आसलो ते चिंतताले, ते मागणे करूंक लागले आनी मागणे करता आसतना लेजंड्स आमकां सांगतात मातियास आपलेच भितर आपलेच मोटीन खंय अशें मागणे करता, जेजू जेन्ना तुका पिलात हेर राजा तुका आपयताले, तुजी खेबाडां करताले, हांव तुज्या सांगाता सोंपना. जेन्ना तुका खुर्सार मारलो तेन्नाय हांव तुज्या सांगाता सोंपना. घडीक जेन्ना तूं प्रवचन करतालो, मिलाग्रियो करतालो, तेन्ना हांव तुजे सांगाता आसता. तुज्या अडचण्या वेळार हांव तुजे कडसून पयस गेलो. तर हांवें शीस कसो जावंक येता? मागणे करता आसतना ही चिंतना मातियासाच्या मोठीन जाता. पूण प्रितीच्या भाव भयणो, जशें आमकां शुभ वर्तमानान ही उतरां आमी आयकल्यात, तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. हीच उतरां खंय मातियासाक आयकूंक मेळ्ळी. तुवें म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुका वेंचून काडल्यात. प्रितीच्या बाबा भयणो, आमकां सगळ्यांक देवान वेंचून काडल्या आनी देवाची वेंचलेली अशी ताची गोबाय जावन आमी प्रयत्न करूंक गरज. ताचे खरें शीस जावन आमी प्रयत्न करूंक गरज. ह्या मिसांक आमकां सगळ्यांक करपा आनी बोड मागली. देवाचे खरें गोबाय, देवाचे खरें शीस जावन. सर्वेस्परास सृष्टीच्या रचनान तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आमच्या जिविताचो उंडो जातलो. सासांच्या स्नान देवाचो वयर. सर्वेस्परास सृष्टीच्या रचनान तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वयल्यान दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व बलिदान देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. तुमच्या आदाराचें बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सुबेच्या लावाक सगळे मानून घेवं. बाबा सोल देन्याच्या दातारा बागयोन मातियास तुज्या दोन दुदाच्या पोरबे दिसा तुजे पवित्र सुरवात तुका भेटयता तें बलिदान दोयन मानून घे. आनी बाबार्थान तीर राबून पुत्रान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणीचे संदेशकार जावन तुजे कृपेची घोटाय आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्कोल तुमचे सगळे आसूं. हे सगळ्यांक
आमची काळजां उबारया आमी तुजी सर्वेस्पराच्या पात्रांव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासनिया वर्ष आनी करून पावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पुत्रदारांनी सासणाच्या देवा सोर कामी आनी सोर काय आमी तुका दिनवासून पावो हो काय जरी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गवड्या तुजो हिंद तूं कोडींच सांगिनाय पूण मागीर दर तुझा वरवीं निरोन तरी तूं राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताच्या प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंदाचे गवंडी तांकां नेमल्या देखून आतां देव तुझा बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर दोळगरा सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरोन तरी गायतांव ओबी 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 दोळगराचो सर्जीस करून स्वर्ग आनी संसार दोळगराच्या वरवण सुर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नामी दाता सोय सर्गी तुका सोय सोय बापा परच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची पूर्ण आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरून सोसून तुवेचे आमी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच करी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेत ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसप आनी समेस्त मनचे बसप तें वावरता हें म्हज्या उदासाक करात बाबार्थाचो पयलो परगटण्या सोम्या जेसू तुजें मरण आमी समजता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुज्या येण्याक आमी अपेक्षता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी ही सगळ्यांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावतलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतल्या आमांक समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रताय मागता सर्वेस्पराक एक पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास आनी फ्रांसीस आमचो भगवंत बापा फिलीप नेरी फेर्राम आमचो पवित्र बापा सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तुका आत्मिकी मोगान पुनर्जीवनपणाचो परमाचो धरून मेल्यान त्यांच्या बाब जिका तांकां तुजी इश्टपती मेलेल्या समेस्तान तुजी पोट सगळी तुका मोग आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागोय मागीर देवाची माई सांगली भगवंत धरून भगवंत सुजे भगवंत मुखायस आनी सगळ्या तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां मागता तांची सांगता तुजी मोहिमा गावन तांकां फावो जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू नाम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बाबा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन
आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिवचो बरो आज आमकां आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळ आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्व आमकां सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदराचे क्रिस्ताचे न्याय आमी बरो आशेन पळयता. तर आमकां तुजे उदार काकुटी सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवाटी पडपी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवार्थाचेर दिश्टार आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूच तिकाय पोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. शांती देवाचे शिले संसाराचे पापाचे देवाचे शिले संसाराचे पापाचे देवाचे शिले संसाराचे पापाचे. ही देवाची शील संसाराचे पाप काडटा. शेलेच्या जेवणात आपुल्यान घेवचो बाकी सोमी म्हणटात म्हजी आज्ञा न्ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. प्रार्थना. सर्वेस्परा भोव काकूटसारा बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी बागयोन मातयासाच्या विणोवेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसली ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याचे आनी आमच्या साक्षीपणाचे सुमापीक आमकां मेळ आनी सोर्गी तुज्या बागेवंतां बरोबर चांचणीक उजवाडाक आमी पावू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर पवित्र देव बाप
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून क्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे